आमी केन्ना आमकां कसली पिडा जाली वा आमकां दुयेंस जालें आमी दोतोराशी वेतात आनी तें दुयेंस बरें जावच्याक मागीर आमकां दोतोर अमकें खावंक सांगता वो आमी हॉस्पिटलान गेले जाल्यार आमकां एक डायटिशियन येतलो आनी डायटिशियन कितें डायट दितलो वो तेंच न्हय पूण आमी कितें केन्ना मोटीं जालीं जाल्यार वो आमी बारीक आसा जाल्यार आमची वेट वाडोवंक आमी डायटिशियना लागीं वयता कित्याक आमची कुडीची आमची फिजिकल ग्रोथ जावपाक आमी हें करूंक पावतात. आयज आमी पळयता मोगाच्या भावन भयणो ह्या वाचपान जेजू हो जावन आसा आमकां एक आमचे ओत्मीक जिविताचें डायटिशियन कसो तो आमकां आमच्या ओत्मीक जिविताक कितें जाय तें तो आज स्पश्ट करता. ह्या दिसांनी आमी पळयता हें वाचप जें आसा तें कालच्या आनी पयरूंच्या शुभ वर्तमानाक लागू जाता. जेजून लोकांक उंडे मोडून तांकां खावंक दिल्ले आनी ताकाच लागून हे लोक आतां जेजूचे सोदीक आसात कित्याक जेजूक देवाचो पूत मानून घेवंक न्हय पूण तांचे मनांत आजून जेजून तांकां खावंक दिलें हे ते संवसारीक उंड्याचे ते लागून ते जेजू तांकां खावंक दिता म्हूण ते चिंतून जेजूच्या फाटीक लागतात आनी जेजू हें समजता आनी तो तांकां सांगूंक सोदता की तो खरो उंडो न्हय पूण जो खरो उंडो तो हांव जावन आसा जो खरो उंडो तो म्हणटा. आनी हेंच करूंक आयज जेजू तांकां सांगता की आपणाचेर विश्वास दवरात आनी आमकां सगल्यांकूय सांगता मोगाच्या भावन भयणो आमी जेजूची पाटलाव क्रिस्तांव आमकां म्हणटात आनी आमी सदांच मिसाक येतात. आयज हें वाचप स्पश्टपणे आमकां मिसा वयर सांगूंक सोदता. मिसाच्या बलिदानान जो उंडो आमी शेवतात सदांच तोच जावन आसा जिविताचो उंडो, तोच जावन आसा खरो उंडो, तोच उंडो आमकां घोटाय दिता, तोच उंडो आमकां बळ आनी शक्ती दिता. तो